भागवत पुराण कोंकणीचे हे सेशन अंतू भाग्य विचार सर्वांकय दंडवत प्रणाम करून स्वागत करता सर. सुरवेक मंगलाचरण सांगून कार्यक्रम सुरू करूया. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. आजी परम पूज्य भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर हंगेले प्रभुपाद स्वामीले गुरुवन्नी हंगेले अपीरेन्स डे अजी अजी प्रयुक्त आमका या विषयारी क्लास घेवच्याक येतसची हिज ग्रेस विजय गोविंद दास प्रभुजी हांनी मुंबईत आसाची आनी 1993 तू मुंबई तू जीएसबी सभात जाल्ले एक लेक्चरांतू डॉक्टर नागरकट्टी हंगेले लेक्चरांतू why bad things happen to good people वाईट कशें दत्ता म्हणून एक लेक्चर ऐकून तांके फूड दुखून सांज दुखून एक क्वेश्चन आशिल्ले वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हणून त्या क्वेश्चनाक तांकां आन्सर मेळ्ळेलो आसा. ताचे नंतर त्यांनी ही वॉज डायरेक्टेड टू इस्कॉन चौपाटी टेम्पल मुंबई इस्कॉन चौपाटी टेम्पल त्यांनी मस्तपटी रेग्युलर जावन टेम्पलाक चंकलपरा थंय परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हंगेले लेक्चर्स ऐकून मागीर आनी तांगे लागीं परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज लागीं आनी शिष्यत्व घेतिल्लो आसा. तशें आनी प्रेझेंटली इस्कॉन चौपाटी टेम्पलांतू कावन्सिलर जावन आसाची. तशेंच आनी स्नायडर इलेक्ट्रिकांतू इन डिझायन डिपार्टमेंट ही इज वर्किंग इन डिझायन डिपार्टमेंट एज डेप्टी जनरल मॅनेजर. हरे कृष्ण प्रभुजी आम्ही हरे कृष्ण सांगून आमगेले हिज ग्रेस विजय गोविंद दास प्रभुजी खाली स्वागत करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. स्वागत प्रभुजी. ओरती प्रभुजी. Thank you, Shenai Prabhu, for your kind words and nice introduction. I am not qualified to speak on this subject. आवाज येत की गेलाय? आवाज समजता? Okay. Clear. Right. So today is a very discussion on Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Hani must elevated soul asachi. Now begin prayers karta. Om अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तर आजी मिगेल सौभाग्य असं की आजी म्हाका हे टॉपिका वरी लोचा आजी हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आणि तांगेल टीम त्यांनी अलाव केलेलं आसा. तर आय एम रियली ग्रेटफुल टू देम. आणि फाल्यां जे आसा ते भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर गोस्वामी महाराज
तांगेले अपीयरन्स डे आसा. तर तांगेले अपीयरन्स डे आमी सेलिब्रेट करताची. बेसिकली वैष्णवाले अपीयरन्स डे, डिसअपीयरन्स डे हे अशी म्हणटाच की हे एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे वैष्णवाक उडगास करचे खातीर. तांणी दिलेले टिचिंग्स, तांणी आमगेल मुखार दवरिल्ले एक एग्जाम्पल, एक पर्सनॅलिटी नाजाल्यार कोण आचार्य हांगेले एक दिवस उरता. ते म्हळ्यार आमगेले भक्तीन तूं आमकां मुखार वचा मस्त हेल्प करता. तांगेले विशयी आमी डिस्कशन केल्यार, कारण तांगेल उदाहरणा द्वारे आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा आणि आमकां भक्तीन तूं मुखार वचा हे जाता, साध्य जाता. तर आचार्य म्हळ्यार हू टिचीस थ्रू हीज वर्ड, म्हळ्यार तागेली जी वाणी आसा, तागेले जे आचार आसा, ताजेन आमकां तांणी एक उदाहरण आमगेर मुखार दवरताची. आणि तांगेल बद्दल वाजिल्यार, तांगेल बद्दल आयकल्यार आमकां ते वैष्णव कशी उरका, आमी कसो करका, कशी संद रितीन भक्ती करीत. भक्ती मार्ग सुलभ आसा आणि आमी तशी सुलभ रितीन कशी करीत, हे आचार्याले जे एग्जाम्पल आसा ताजे वयल्यान जे आसा ते आमकां कळटा. तर चैतन्य महाप्रभून चैतन्य महाप्रभू जे लिहिलं आसा तातूं अद्वैत आचार्य जे आसा तांणी पळयताची की त्या टायमार चैतन्य महाप्रभू येवचे पयले तांणी पळयताची की कशी जन जे आसा ते भक्त म्हणून म्हणटाची, पण तांगेले एक भक्ताल कसो गुण उरता, तांणी कशी करता, तशी मस्त डेविएशन तांणी पळयले आणि मस्त धर्मा नांवारी अधर्म जात तसन तांणी पळयले भक्तिविनोद ठाकूर. आणि तातूंत मस्त कसले समाजात जे आतां बरें आमकां पळोवचें मेळटा तशी तांणी त्या टायमार पळयलेले. तेन्ना अद्वैत आचार्य जे आसा तांगेले मनान जे आसा ते अशी इच्छा जाता की आतां देवाला अवतार जाल्यार आणि देवान आमकां मार्गदर्शन दिल्यार हे जे समाजांत हे चल्ल्या अशी अस्ताव्यस्त जे चल्ल्या तातूंत लोकांक भक्ती मार्ग कसो आसा ते तांकां कळटले आणि ते फॉलो केल्यार कडेरी सगळे लोक भक्त जाल्यार आनंदाचे एटमॉस्फियर उरतले. आणि हे वैष्णवाले एक गुण उरता की तांणी जे आसा ते दुसऱ्या दुःख तांकां पळोवचें जायना. तांकां दुसऱ्या दुखान तांणी दुखी जाताची, पर दुःख दुखी अशी म्हणटाची. तर अद्वैत आचार्य जे आसा ते जे आसा ते चैतन्य महाप्रभू देवान अवतार घेवका म्हणून कसो करताची, प्रेयर्स करताची. तांणी सदां जे आसा तांगे लागीं एक शालिग्राम शील आशिल्ली आणि गंगा तटार तांणी राबत आशिल्ले. तर तांणी सदां जे आसा ते देवाल पुजा शालिग्रामा अभिषेक करचे, ताका नैवेद्य दाखोवचे, ताका डेकोरेशन करून करचे, अशी ते शालिग्राम शिलेची जे आसा तांणी पुजा करता आशिल्ली आणि गंगाजल दिता आशिल्ली ताका. अशी करून जे आसा ते पुजा तांणी जे आसा करता आशिल्ली आणि व्हेरी सिरियसली ही यूज टू डू ऑल दीस थिंग्स. आणि हे जे आसा ते विथ लॉट ऑफ डिवोशन मस्त भावान तांणी कसो करताची चैतन्य महाप्रभूक अवतरीत जावच्याक, देवा अवतरीत जावच्याक प्रार्थना करताची. आता अशी म्हणटाची की तांणी जे ऑदर्स जे आसा ते हे ब्रह्मांडाचे कवच भेदून हांगच्यान जे आसा ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डा तांगेलो आवाज वता इतले व्हडान ते आसा ते देवा लागीं प्रार्थना करते आसा. अशी करून तांणी जे आसा ते देवाक अवतार घेवका म्हणून तांणी प्रार्थना केली. आतां हांव इतलें सांगचें कारण म्हळ्यार हे चैतन्य महाप्रभू लील जाले नंतर
भक्ती विनोद ठाकूर जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराले हे आशिल्ले बाप्प आशिल्ले, ही वॉज हिज फादर. तर तांणी मरे सिमिलर वे ही प्रेड. पण भक्ती सिद्धांत भक्ती विनोद ठाकूर जे आसा तांकां गोत आशिल्लें की आता कृष्ण येना, आता कृष्णाक येवचा जायना, कारण चैतन्य महाप्रभू आयले नंतर नेक्स्ट कृष्णाला अवतार म्हळ्यार कल्की अवतार. तर कृष्णाक आता येवचें जायना म्हणून तांणी कसं केलें, कृष्णाक प्रार्थना केली की म्हाका तुगेल अशी एक हे पेटय, भक्त पेटय की जे आसा ते जशी अद्वैत आचार्यान प्रार्थना करून देवा आपयले आणि धर्म एस्टॅब्लिश करचे खातीर तांणी देवाक हे केलें, तशीच ही कोणे एक कोणा तूं अशी हे कर पेटय की जे धर्माचे पुनर्स्थापन जे आसा ते करतले. तर अशी म्हणटाची की त्या टायमार 18 आता जे आसा ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा तांगेलो जन्म 6 फेब्रुवारी 1874 जाल्लेलो आसा ओडिसांतू, जगन्नाथपुरींतू, एट द हाऊस ऑफ केदारनाथ दत्त, हू इज भक्ती विनोद ठाकूर. तर त्या टायमार ब्रिटीश जे आसा तांणी कसं केलें म्हळ्यार मस्त टेम्पल्स, आमगेले हिंदू लोकल टेम्पल्स तांणी हे केले, तोडले. आणि तांणी जे आसा आमगेले जे देवाली भक्ती करताले भक्त आसा तांगेले फेथ जे आसा ते हे केलेले आसा, शॅटर केलेले आसा. आणि अशें करून धर्माचे जे आसा ते ऱ्हास करून तांणी अशी लागली की आतां भारत वर्षांतू हे जे सनातन धर्म आसा ते सनातन धर्म हगूर हगूर कमी करून आमगेले धर्म हाडचे, क्रिश्चन धर्म हाडचे आणि लोकांना ते प्रॅक्टीस करता आणि लोकांक आमी कन्वर्ट करता, अशी मस्त चलिल्लें. आणि तांणी अशी ठरयलेलें की नेक्स्ट 100 इयर्स हे हगूर हगूर आमी ताचे क्रिश्चनायझेशन करचें म्हणून. अशी अवस्था आशिल्ली. ते भक्ती विनोद ठाकूरान तांणी पळयलें आणि ताजे खातीर तांणी जे आसा ते देवा लागीं प्रार्थना केली की म्हाका अशी एक हे दी की जो हू विल बी रे ऑफ विष्णू. आणि तो जे आसा ते वापस कसो करतलो, स्टडी करतलो आणि ते धर्माचे प्रचार करच्याक म्हाका मदत करतलो. आता हे जे आसा भक्ती विनोद ठाकूर तांणी जे आसा ते एक हे आशिल्ले, एडवोकेट आशिल्ले आणि तांगेले फॅमिली आशिल्ली आणि तांगेले चेडूं आशिल्ली. आणि तांणी जे आसा तांगेले एक हे जाता म्हळ्यार तांकां एक तांगेले 10 चेडूं आशिल्लीं, तांतूं एक म्हळ्यार ही भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर. आतां भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांकां जे आसा ते भक्ती विनोद ठाकूरान प्रे केली नंतर तांगेले जे आसा ते जन्म जाता. आणि जन्म जाले नंतर तांकां जे आसा ते नामकरणाच्या टायमार तांकां कसो करता म्हळ्यार त्या टायमार अशी पळयत आशिल्ली की चेडा मुखारी 3-4 वस्तू दवरचे आणि चेडा सांगचे की खंयची पूण एक घे. तांतूं शस्त्र उरताची, तांतूं धार्मीक ग्रंथ उरताची आणि विंगड विंगड अशी वस्तू जी आसा तांगेले मुखार दवरताची चेडा मुखारी. आणि ते दवरून चेडाक एक पीक करचें सांगता. तेन्ना भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आसा तांणी कसो करताची ते भागवतम आसा ताका घेताची. ते घेतिले नंतर भक्ती विनोद ठाकूराक तांकां एक विश्वास जाता की हे जे आसा ते आमगेलो हो पुत्र आसा ही हॅज इन्क्लिनेशन फॉर रिलिजियस थिंग. ही कॅन बिकम अ रे ऑफ विष्णू. आणि एक तांगेले चायल्डहूड पास टायम म्हळ्यार भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हळ्यार की तांणी ल्हान आसतना एक पंता जगन्नाथपुरी आशिल्ले तांणी ते रथयात्रा जाल्ली आणि रथयात्रा जाली तेन्ना एक्चुअली रथ जे आसा तांगेले घरा मुखावयल्यान
पास जाल्ले तेन्ना तांगेल आम्मस बिमला देवी तिणे ते चेरडाक देवा रथा मुखारी हाडले आणि रथा मुखार हाडिल नंतर जे आसा ते रथा लागीं हाडिल नंतर जगन्नाथाले गार्लंड जे आसा जे ते गार्लंड जे आसा ते मुर्ती सावन येवन डायरेक्ट हे चेरडाले गळ्यांत पडता आणि हे पळोवन जे आसा ते मस्त आनंद जाता सगळ्यांक की कशी देवाल विशेष कृपा आसा हे चेरडाक आसा अशी करून जे आसा ते पळयले नंतर जे आसा ते तांकां मस्त आनंद जाता तर अशी जे आसा ते भक्ती सिद्धांत सरस्वतीले सांगपणाचे जे हे आशिल्ले तांगेले सांगपणा घटना आसा ताजे वेल्यान जे आसा भक्तिविनोद ठाकूर मस्त आनंद जाता आणि कडेरी भक्तिविनोद ठाकूर जे आसा ते जे आसा ते प्रिचींग करते उरताची आणि जगन्नाथ पुरींतू तांणी मस्त प्रिचींग करताची आणि प्रिचींग केले नंतर तांकां जे आसा ते जगन्नाथ पुरी त्या टायमा वरे विंगड विंगड अशी कल्ट आशिल्ले जे बेगीन डेविएशन हे फॉलो करता आशिल्ले अशी अशी विंगड विंगड जन येत आशिल्ले आणि बाबाजी येत आशिल्ले आणि तांणी जे आसा ते बेगीन जे चैतन्य महाप्रभू जे टिचींग आसा ताजेकिंत बेगीन विंगड अशी हे करचे तांगेले हे चलिल्ले तर तांतू जे आसा एक पंथा अशीची एक बाबाजी येता आणि बाबाजी येवन जे आसा तांणी कसं करताची निताय गौर राधेश्याम हरे कृष्ण हरे राम अशी एक महामंत्र लोकांक सांगता की हे एक महामंत्र तुम्ही हे करता अशी पण आमगेल कशी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे महामंत्राचे प्रचार जे आसा ते भक्तिविनोद ठाकूर करता आशिल्ले आणि तांतू जे आसा अशी मदेची एक बाबाजी येवन ताका हे करता तर त्या टायमार भक्तिविनोद ठाकूर जे आसा ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती ते बेगीन व्हड जाले नंतर तांणी जे आसा ते प्रचार करच्या पळयताची पण तांतू जे आसा तांकां हे जायना म्हळ्यार सफलता येना कारण अशी जे सहजीय हे आसा ते जे आसा तांकां प्रचार करच्या बेगीन हे जाता डिफिकल्ट जाता आणि तांणी वरे अशी राधा कृष्णाले पास्ट टायमान तूं कशी विंगड मेलोद अशी हे करून जे आसा त्या वरे तांणी विंगड हे करून तशी तांणी सांगताची ताजे खातीर जे आसा ते गौरंग महाप्रभू जे टिचींग आसा जे रूप गोस्वामीन आमकां सांगल्या आणि आमकां जे महामंत्र दिल्या ताजे स्थापन करचे खातीर दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इज वॉट भक्ती विनोद ठाकूर तांकां जे आसा ते हे जाले अशी तर दॅट्स वाय जगन्नाथ पुरींतू भक्तिविनोद ठाकूर आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हे बेगीन केन्ना केन्ना तांकां क्रिटिसिजम मेळ्ळे आणि दे बिकम अनपॉप्युलर आणि तांकां थ्रेटनिंग बरे अशी जाल्ले तर ताजे खातीर तांणी जे आसा कसं करताची थंयच्यान शिफ्ट करताची थंयच्यान शिफ्ट करून जे आसा तांणी हांगा येताची मायापुरा येताची आता मायापुरा आयले नंतर एक मिनिट आं
Sorry, I had to open the door. My son has come. तर तांणी मायापूर येताचे आणि मायापुरान जे आसा ते गोद्रुम द्वीपा लागीं जे आसा तांणी थंय स्थायीक जाता. आणि भक्तिविनोद ठाकूर जे आसा ते मस्त एक रिनाउन्स्ड हे आशिल्ले आणि तांकां शास्त्रां मस्त ज्ञान आशिल्लें आणि तांकां जे आसा ते चैतन्य महाप्रभू बद्दल तांगेले टिचिंग्स हाजे बद्दल मस्त आकर्शण आशिल्लें. आणि ताजे नंतर तांणी जे आसा ते थंय राबिल नंतर भक्तिविनोद ठाकूर could see the actual birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. तांणी जे आसा ते रियलायज करतात की चैतन्य महाप्रभू जे आसा तांगेले हे जन्मस्थान मूळ जन्मस्थान ताजे बद्दल बरें विंगड लोकांक विंगड मत आशिल्लें पण तांकां जे आसा ते मूळ जन्मस्थान तें म्हणून तांकां ते रियलायज जाता आणि ते ही एस्टॅब्लिशीज दॅट बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य अशी तांणी हे करताची. आणि अशी जे आसा तांणी हे केले नंतर वृंदावनांतू एक बाबाजी आशिल्ले तांगेलें नांव गौर किशोरदास बाबाजी. आणि गौर किशोरदास बाबाजी आसा तांकां हे वृंदावनांतू तांणी मस्त भक्ती करता आशिल्ली. ही इज ऑल्सो वैष्णव आचार्य. आणि तांणी जे आसा हे आयकले नंतर ऍक्च्युली कसं जाता तांणी हांगा येताचे मायापुरा येता आणि मायापुरा आयले नंतर तांणी जे आसा ते भक्तिविनोद ठाकुराक हे मेळटाची. आणि भक्तिविनोद ठाकूर जे आसा ही ऍक्च्युली रियलायज हाऊ ग्रेट गौर किशोरदास बाबाजी वॉज. आणि ताजे नंतर तांणी जे आसा गौर किशोरदास बाबाजी वरें जे आसा तांकां वरें जे आसा ते भक्तिविनोद ठाकुराक मेळ्ळूं जे आसा ते मस्त आनंद जाता. आणि तांणी जे आसा ते पळयताची की गौर किशोरदास बाबाजी आसा कितलो हंबल आसा आणि कितलो डेडिकेटेड आसा तांगेले हे कितले भावना कृष्ण भावना भावीत आसा ती तांणी पळयताची. तशी पळयल्यार भक्ती गौर किशोरदास बाबाजी तशी काय तांणी शिकिल्ल नाशिल्ले पण ते एक सेल्फ रियलायज सोल आशिल्ले. ताजे खातीर अशी म्हणटात की ही वॉज अ लिव्हिंग एन्सायक्लोपिडिया ऑफ द शास्त्र. तांगेले तांणी हे केलें नाशिल्लें. ही वॉज इलिटरेट तांणी शिकिल्ल नाची पण तांकां शास्त्र ज्ञान बरें करून आशिल्लें. तांकां सगळं शास्त्र ज्ञान आशिल्लें. तेन्ना भक्तिविनोद ठाकूर जे आसा तांणी पळयताची आणि तांणी जे आसा तांणी सांगताची भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेले चेडा सांगताची की तूं जे आसा ते गौर किशोरदास बाबाजी आसा तांगेल्याक जे आसा ते दीक्ष घे. तुका दीक्ष घेवचे जाल्यार तांगेले हे कर. यू जस्ट बेग फॉर हरिनाम दीक्षा फ्रॉम स्पिरिच्युअल मास्टर, युअर स्पिरिच्युअल मास्टर गौर किशोरदास बाबाजी. पण गौर किशोरदास बाबाजी आसा ते एकदम सिंपल एक ब्राह्मण आशिल्ले आणि तांणी एक अशी वाव घेतिल्ले की हांव कोणाक जे आसा ते दीक्ष दिवेश ना. म्हाका कोणाक हे करचे ना शिष्य करचे ना अशी तांणी एक वाव घेतिल्ली उरता. तर ताजे खातीर जे आसा ते भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा तांकां तांगे लागीं दीक्ष घेवच्या बेगीन तंद्र जाता बेगीन त्रास जाता तांकां. आणि ताजे खातीर जे आसा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा तांणी तांगेल्या वताची आणि बॅग करताची बॅग फॉर गिविंग हिम इनिशिएशन. आणि तांणी म्हणटात की हांव जे आसा तुका म्हगेलो गुरू म्हणून हे केलेलो आसा तर स्वीकार केलेलो आसा तर तुमी म्हाका स्वीकार करता तुमगेल्या चरणान तूं म्हाका हे दिवका स्थान दिवका आणि म्हाका जे आसा हे शास्त्र ज्ञान जे आसा ते तुमी दिवका अशें म्हणून गौर किशोरदास बाबाजीक भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा ते
सांगताची बिनती करताची. बट एवरी टाइम गौर किशोरदास बाबाजी असं ते तांकां ना म्हणटा. अशी मस्त पंत जाता की तांणी अप्रोच करताची आणि गौर किशोरदास बाबाजी जे आसा ते तांकां ना म्हणटा. तर भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा ते एकदम स्टॉन्च भक्त आशिल्ले, एकदम म्हळ्यार एक निश्ठ भक्त आशिल्ले. आणि तांणी विचार केलो की आमी म्हाका जे आसा हागे लागीं दिक्षा घेवका. म्हणून जे आसा तांणी अशी विचार केलो की म्हाका अगर दीक्ष मेळना तर मुगेल गुरू सांगना तर मुगेल जिवनांत कसो अर्थ आसा. देर इज म्हळ्यार वाय आय एम शूड लिव इन दीस वर्ल्ड. अशी म्हणून तांणी कसं करताची, तांणी जे आसा देह त्याग करचे विचार करता. पण केन्ना गौर किशोरदास बाबाजी पळयता की कशी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा ते एक सिन्सियर भक्त आसा आणि तांणी कशी एकनिश्ठ आसाची आणि गुरु प्रती कितले तांकां आदर आसा, कितले नम्र गुरु मुखार कितले नम्र जाताची. हे जे आसा ते गौर किशोरदास बाबाजी हे हे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुराचे जे आसा तांतू हे गुण पळयतात. तांगेले हे गुण आसा. एक शिश्याल कशी उरता तशी तांणी पळयले नंतर तांकां मना दिसता की ना हांकां जे आसा आतां दिक्षा दिवका. तर अशी जाले नंतर कडे कसं करता, गौर किशोरदास बाबाजी तांकां दीक्षा दिता. तर दीक्षा दिले नंतर तांणी जे आसा ते दीक्षित जाले नंतर तांगे लागीं ते शास्त्रात जे आसा त्यांनी ज्ञान घेवपाची. आणि अशी करून जे आसा ते गौर किशोरदास बाबाजीक भक्ती विनोद ठाकूर आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांणी मस्त प्लीज करता तांकां. गुरूक मस्त प्लीज करता. आणि अशी करून जे आसा तांकां जे आसा ते गुरूल आशीर्वाद मेळटा. आणि गुरूल आशीर्वाद मेळिल्ले नंतर जे आसा दे बिकम व्हेरी सिरियस इन प्रिचिंग एक्टिविटी. ते प्रिचिंग एक्टिविटी करच्याक त्यांनी जे आसा ते नवद्वीपांतू सगळे कडेन जे आसा ते तांणी प्रिचिंग करते उरताचे. तर अशी जे आसा ते गौर किशोरदास बाबाजी आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांगेल अशी हे एक आनी एक पास टाइम आसा तांतू जे आसा ते तांकां तांगेल हे भावना पळोवन जे आसा ते तांकां दीक्षा जे आसा ते दिताचे. ताजे नंतर तांगेल जिवनांतू भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल जिवनांतू तांणी अशी एक प्रण घेताची की म्हाका जे आसा ते 1 बिलियन हरिनाम घेवका अशी तांणी हे करताची हे करताची प्रतिज्ञा करताची की हांव हरिनामाचे जप जे आसा 1 बिलियन जे आसा ते इतले हे जे आसा हरिनाम ताजे खातीर तांणी जे आसा ते कसं करताची प्रत्येक दिवस 3 लाख जे आसा ते देवाल हरिनाम जे आसा महामंत्र उच्चारण करतात 3 लाख एवरी डे. आणि एक भक्त म्हळ्यार हरिदास ठाकूर तांणी वरे अशीची 3 लाख सद्दां देवाले नांव घेत आशिल्ले हरिनाम करता. ते 1 बिलियन करच्याक जे आसा ते तांकां 9 वर्स वचपाची. आणि हाजे पयले एक मस्त व्हड व्यापारी जे आसा मस्त दुड्ड आशिल्ले एक जन जे आसा ते भक्ती विनोद ठाकूरा लागीं तांणी येताची. आणि त्यांनी सांगताची भक्ती विनोद ठाकुराक की मुगेले मस्त दुड्ड आसा आणि म्हाका अशी व्यक्तीक दिवका अशी मनशां दिवका की जे आसा धर्म प्रचारा खातीर तांणी ते उपयोग करता अशी जे आसा तांगेली इच्छा उरता त्या व्यापाऱ्यान. पण त्या टायमार तांकां जे आसा ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांणी तांकां पळयताची की हे जे आसा ते मस्त सिरियस डिवोटी आसा आणि हांणी जे आसा ते प्रचार वगैरे करताची.
पण त्या टायमारी त्यांनी जे प्रण घेतील उरतात 1 बिलियन हरिनामाचे ते पळोवन ते तांणी मेळच्या वता तांकां आनी पळयताची तेन्ना तांकां पळोवन जे आसा तांकां दिसता की हो व्यक्ती जे आसा तो फक्त हरिनाम घेतली आसा तर तो प्रचार कसो करतलो. प्रत्येक दिवस ते 3 लाख नाम घेतल्यार तो प्रचार कशी करतलो. ते मठ जे आसा ते एस्टॅब्लिश कशी करतलो. हे जे आसा तांगेले मना एक डाऊट येता. आणि डाऊट आयले नंतर तांणी विचार करतात की ना आता हाका हे करचे हाजेन हे करचे आता साध्य जावेच ना. सो ही वेट्स फॉर 9 years. म्हळ्यार 1 बिलियन नाम तांणी घेवचे पर्यंत हे व्यापारी जे आसा ते 9 वर्स जे आसा ते राबतात. पण तांणी जे आसा ते दुसऱ्या कोणा ते दूड दिनात. आणि ताजे खातीर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर एक मस्त प्रतिष्ठित त्या टायमार मस्त प्रतिष्ठित ऑस्टियर पर्सनॅलिटी म्हळ्यार मस्त तप करचे आणि देवाल नाव देवाला महिमा देवाले दिला हांतू तांकां मस्त रुची आणि कंटिन्युअस तांणी तांतू आशिल्ले म्हळ्यार कृष्ण भावना भावीत आशिल्ले 24 hours. आणि ताजे खातीर तांणी तांगेले लायफ एकदम सिंपल केले. तांणी ते म्हळ्यार ते फक्त पूर्ण दिवसांतू एक थोडेशे हे चिप्ड रायस तांणी कसं करताशिल्ले खावचे म्हळ्यार पूर्ण दिवसांतू उदका बुडोवन ते सॉफ्ट करून थोडे तितले चिप्ड रायस तितले खाता एक मुष्टी भर जे आसा ते चिप्ड रायस उदका बुडोवन सॉफ्ट जाल्ले ते तांणी खावचे आणि गंगा जल पिवचे. इतले तांणी हे करचे आणि देवाल नाव घेते वचचे कॉन्स्टंट. तर अशी जी आसा ते 9 वर्स जे आसा त्यांनी करतात. आणि ते करता आसतना अशी आनी एक इन्सिडन्स तांगेलो जाता. ते म्हळ्यार तांणी खंयचे एक हटांतू एक कुटयांतू राबता आशिल्ले. त्या कुटयांतू जे आसा एक पंत कसो जाता वयल्यान तांतू एक छेद जाता आणि केन्ना पावस येता तेन्ना त्या छेदांतुल्यान तागेले कुटयांतू उदा भितर येता अशी ड्रीप जाता टप टप टप. त्या टायमार कडेरी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर कसो करता ताका आमी टायम कसले वेस्ट करचे ते रिपेअर करचे म्हणून तांणी कसं केले तांणी एक अंब्रेला घेवन तांगेले घरल्या बसले. ते हाजी उदक पडता आशिल्ले ताजे पासून हे करचे तांणी अंब्रेल घेवन तांगेले कुटयान बसून कडेरी तांणी तांगेले जप मात्र जे आसा ते कंटिन्युअस चालू दवरले. अशी सांगताची की तांगेली ऑस्टेरिटी पळोवन स्वता चैतन्य महाप्रभू जे आसा ते कसं जाता तांगेले हातू जे आसा ते अवतरीत जाता. आणि जे आसा ते जे आसा ते तपस्या केलेली पळोवन जे आसा चैतन्य महाप्रभू खुश जाताची आणि जे आसा अशी सांगताची की ते तू जे आसा ते एक जागेर बसून कसं करचें ना देवान नाव घेवचें. तू जे आसा ते भायर वचता आणि सगळ्यांक प्रचार करता आणि जे आसा सगळ्यांक देवाला नामा बद्दल हरिनामा बद्दल जे आसा सगळ्यांक सांगता. कारण भौतीक जगांतू सगळे बद्ध जीव जे आसा ते मायाल प्रभावांतू जन्म मृत्यू चक्रांतू भोंवते आसात आणि तांकां तांतुल्यान मुक्त करचे खातीर तांकां हरिनामाले आश्रय घेवका. पण हरिनामा आश्रय घेवचे खातीर तांणी आमकां प्रचार करता आमकां लोकांक सांगता जारा देख तारक कृष्ण उपदेश. आमगेले मुखार कोणे येताची तांकां जे आसा तांणी आमी जे आसा ते तांकां हरिनामा महिमा जे आसा तांकां सांगता. तांकां कृष्ण भावना कसो आसा ते सांगता.
तांकां जे आसा तांगेल स्वरूप कसं असं ते सांगता. अशी जे आसा ते जिवाक जन्म मृत्यूचे कर्मबंधनांतल्यान आणि जन्म मृत्यू चक्रांतल्यान भायर काडचे खातीर प्रयत्न करता. आणि ते प्रयत्न जे आसा ते एक कडेन बसून जायना. ताजे खातीर जे आसा ते तुका सिटीन तूं अशें सांगलें, शहरान तूं विंगड-विंगडान तूं वचून जे आसा तुका भ्रमण करून जे आसा ते कसं करता प्रचार करता. अशी सांगिल्ले नंतर भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा ते मस्त इन्स्पायर्ड जातात. आणि ते थोड्या वर्सान कसं जाता तांगेल गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबाजी आणि थोड्या वर्सान भक्ती विनोद ठाकूर हांनी वरे कसं जाता की दे डिपार्ट फ्रॉम दीस वर्ल्ड. तांणी जे आसा हांगच्यान भौतीक जगांतल्यान वतात. दे गोज टू स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. तेन्ना भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा ही फील्स सेपरेशन फ्रॉम these two personalities. आणि तांणी जे आसा इतलें तांकां हें जाता की जे आसा ते मस्त तांकां भावना भावीत जाताची. आणि ताजे खातीर तांणी अशी हें करताची की आतां म्हाका जे सांगिल्लें आसा ते कसं करता हांव मुखार तांणी सांगिल्लें आसा तें कार्य मुखार चलोवता. तर ताजे खातीर तांणी कसं करताची स्वताले पहिले हे प्युरिफिकेशन करचे खातीर चॅन्टिंग करताची, मस्त चॅन्टिंग करता. आणि विथ लॉट ऑफ ह्युमिलिटी ही प्रेज. आणि जे आसा ते अशी हे केले नंतर जे आसा तांकां जे आसा अशी आवाज येता की तांकां अशी एक हे येता की हृदयांतल्यान एक अशी हे जाता की आतां जे आसा भक्ती विनोद ठाकुराले हे मिशन जे आसा हे मिशन जे आसा ते मुखार चलोवता. आणि जे आसा ते गुरून वरी सांगिल्लें आसा भक्ती आणि ते भक्ती विनोद ठाकुरान वरी सांगिल्लें आसा हे मिशन जे आसा हे मुखार चलोवता. ताजे खातीर जे आसा ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा ते हे जाता मस्त इन्स्पायर जाता. आणि ताजे नंतर थोड्या दिवसान कसं जाता म्हळ्यार तो मनुष्य ताणें हे जे दुड्ड तांकां दिवचें उरता मठ आनी स्थापन करचे खातीर तांणी तांकां कडेन दुड्ड दिताची. आणि ते मेळिल्ले नंतर भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर कसं करता म्हळ्यार 64 मठ 64 मठ तांणी एस्टॅब्लिश करतात. आणि थ्रू आउट इंडिया पूर्ण भारतवर्षांत 64 मठ जे आसा तांची स्थापना करतात. आणि तांतूं जे आसा ते 10,000 अराउंड 10,000 जे आसा जन जे आसा तांकां हरिनाम दीक्षा जे आसा तांणी दितात. आणि मस्त जे आसा अशी प्रीच करून तांणी अशी करून तांणी मस्त प्रिचींग करतात. आणि हरिनामाचे हे गुणगान आसा ते तांणी लोकांक सांगतात. तर अशी जाल्ले नंतर कडेरी तांगेले जे प्रभुपादाले हे येता स्टोरी येता ती म्हळ्यार नरेंद्र मल्लिक प्रभुपाद जे आसा त्या टायमार एक गृहस्थ आशिल्ले. आणि तांणी जे आसा तांगेली फॅमिली आशिल्ली चेडूं आशिल्लें. आणि तांकां जे आसा ते तशी भक्त आशिल्ले देवाले. पण तांकां जे आसा ते इतलें हे नाशिल्लें. पण तांकां कसं जाता एक म्हणटा तांगेलो एक फ्रेंड येता आणि तांकां सांगता की एक नरेंद्र मल्लिक म्हणून तांगेलो एक फ्रेंड आसा. तो फ्रेंड जे आसा ते भक्ती आपले प्रभुपादाक मेळटा. आणि प्रभुपादाक मेळिल्ले नंतर तांणी सांगताची की हे आसा की एक 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 मस्त होड जे आसा
भक्त जे असं ते आमगे लहानचो आईल असं ताका आम्ही मेळच्या वच्या अशी म्हणून सांगतात. तर त्या कलकत्तान तू सांगेले मिटींग जाता आणि त्यांनी जे असं प्रभुपाद वच्चा बेगीन राजी उरना कारण की म्हळ्यार तांणी पळयताची तांगेले बाप्पा तांणी मस्त अशी संन्यासी लोकांक ब्रह्मचारी लोकांक तांगेले घरल्या आपयत आशिल्ले गौर मोहन डे आणि तांणी जे आसा तांकां कसं करताची तांकां जेवण आपयत आशिल्ले तांकां प्रसाद दिता आशिल्ले पण प्रभुपाद पळयता की तांतून सगळे लोक जे आसा ते मस्त सिरियस अशी नाची मस्त विंगड टायपाचे तांणी हे पळयले ब्रह्मचारी आणि संन्यासी तांणी पळयले ते पळोवन जे आसा प्रभुपादाक बेगीन इतले हे जायना आकर्षण जायना बट since he was insisting, Prabhupada was ready to go. ते 1922 जे असं हे इन्सिडेंट जाता आणि प्रभुपाद जे असं ते भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे असं तांकां मेळटाची आणि मेळिल्ले नंतर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे असं ते केन्ना त्या टायमार लेक्चर दिताची तेन्ना प्रभुपाद जे असं तांकां पळयताची आणि तांतूंतल्यान एक गुण पळयता तांणी प्रभुपाद ते म्हळ्यार प्रभुपाद जे लेक्चर आसा ते अटेंटिवली आयकत आशिल्ले मस्त ध्यान दिवन जे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर प्रवचन दित आशिल्ले ते मस्त ध्यानपूर्वक तांणी आयकत आशिल्ले आणि तशी पळयल्यार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगेल्या की इतले विंगड डिसायपल आशिल्ले आणि दे वर मोर केपेबल पण कसं जालें तांणी प्रभुपादाक पळोवन जे आसा तांकां कसं जाता अभयचरण डे तांकां पळोवन जे आसा तांकां कसं जाता तांणी जे आसा तांकां फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन दिता की यू आर अ यंग मॅन अँड कसले हे जे आसा देवाले चैतन्य महाप्रभू जे कल्ट आसा ते तुम्ही कसं करता पाश्चात्य देशा वचून जे आसा ताचे प्रचार करता तेन्ना 1922 अशी जाता की प्रभुपाद जे आसा ही वॉज हॅव्हिंग हीज फॅमिली आणि ते जे आसा बिझनेस वरे करता आशिल्ले प्रभुपाद तर हे कशी साध्य जातले म्हणून जस्ट तांकां एक अशी हे जाता विचार पण प्रभुपाद जे आसा 1923 तांगेल जे कलकत्ताचे तांगेल बिझनेस आशिल्ले हे बिझनेस बंद करून तांणी खंय वताची अलाहाबादा वताची अलाहाबादा गेले नंतर प्रभुपाद जे आसा थंय तांगेले बिझनेस एस्टॅब्लिश करपाक प्रयत्न करता आणि तेन्ना जे आसा ते तांगेले तांकां इन्स्ट्रक्शन तर मेळ्ळी नाशिल्ले आणि 23 से लेके 28 तो पर्यंत जे आसा प्रभुपाद थंय आशिल्ले अलाहाबाद आणि 28 परत अशी इन्सिडंट जाता की कुंभमेलान तूं विजीट करच्याक भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा ते तांगेल डिसायपलाक घेवन कुंभमेलान तूं प्रयागान तूं आणि प्रयागाक गेले नंतर कोणकी सांगता तांकां की जे आसा कोणकी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगतात की हांगे एक जेंटलमॅन आसा आणि ते जे आसा कसं आसा तांगेल एक ही इज अ प्रोपरायटर ऑफ अ बिझनेस म्हळ्यार तागेले धंदो चालू आसा प्रयाग फार्मसी म्हणून
आणि तो बरो माणूस असो. ही इज अ नाईस जेंटलमॅन. आणि त्यांनी सांगताची की ही कॅन हेल्प यू इन युअर प्रिचिंग मिशन. तर त्यांनी जे असं हे केल्यानंतर जे असं ते आणि मेळचे आयल्यानंतर प्रभुपाद पळयतात की त्याच भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे असं त्याच जे असं ते तांकां परत मेळटात. 1922 फर्स्ट मीटिंग जाल्ली आहे. त्यानंतर 1928 परत भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले आणि प्रभुपाद आले. परत जे असं ते हे जाता, भेट जाता. आणि ते जाल्ली नंतर जे असं ते प्रभुपादांक मस्त परत एक कनेक्शन मेळटा. गुरुल एक कनेक्शन मेळटा. आणि कडेरी अशी 28 नंतर बरोबर 11 वर्सानंतर म्हळ्यार 22 तांणी मेळिले आणि 33 कसं जाता तांगेले दीक्ष जाता. भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर हे गुरु जे आसा तांगेले जे आसा ते प्रभुपाद जाले 1933 दीक्ष जाता. आणि तांगेले भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा तांकां दीक्ष दिवपाची. आणि नंतर जे आसा ते 31 डिसेंबर 1936 भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा कसं जाता ही लीव्स दीस मटेरियल वर्ल्ड. तांगेले डिसॅपियरन्स जाता. आणि ते जाल्ले नंतर प्रभुपाद जे आसा ते तांगेल जे आसा मनांत जे आसा ते हेच एक भावना उरता की जे आसा कसं करता म्हाका हे गुरूल जे आदेश आसा ताका मुखार चलोवका. आणि गुरून जे हे दिलेलं आसा ताका हांव प्रयत्न करता. पण तांगेल मना परत तेच विचार येता की आतां हांव जे आसा ते हाऊस होल्डर आसा. आणि हे हाऊस होल्डर आसा तर हांव अशी डायरेक्ट सर्वीस जे आसा ते मिजेन कशी जातले. अशी जे आसा ते श्रील प्रभुपाद जे आसा ते परत विचारतात. कडेरी प्रभुपाद जे आसा ते परत 11 वर्सानंतर आफ्टर गेटिंग इनिशिएशन इन 33 इन 1944 ते प्रभुपाद जे आसा ते कसं करता की बॅक टू गॉडहेड हे मॅगझीन जे आसा ताचे प्रिंट करतात. आणि ते प्रिंट करून जे आसा ते कसं करता की हे करता डिस्ट्रिब्यूट करता. ताजे पहिले प्रभुपाद जे आसा ते हार्मोनिस्ट म्हणून एक सान न्यूजपेपर ते पब्लिश करत आशिल्ले आणि तांणी ते लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करत आशिल्ले. आणि नंतर ताजे नंतर तांणी अशी विचार केला की एक मॅगझीन जे आसा ते प्रिंट करता आणि देवाले जे आसा महिमा देवाल चैतन्य महाप्रभूले हरिनामाल महिमा देवाल पास्ट टाइम हे सगळे हे करून कंपायल करून तांणी जे आसा ते 1944 हे सेम डे तांगेल गुरु महाराजाले म्हळ्यार तिथी प्रमाण जे आसा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराले जे अपीयरन्स जे आसा त्या दिवसाक अशी 1944 तांणी जे आसा ते बॅक टू गॉडहेड मॅगझीन जे आसा ते तांणी प्रिंट करचे घेतले. तर प्रभुपाद सांगताची की हांव केन्ना सूर केल्ले तेन्ना बॅक टू गॉडहेड मॅगझिनाक तेन्ना हांव मातसो 1000 कॉपी जे आसा त्याची प्रिंट करताची. आणि जे आसा ते म्हाका प्रिंट करच्याक 300-400 रुपये इतले म्हाका खर्च येत आशिल्ले. आणि हांव जे आसा ते कसं करता आशिल्लो हांव ग्रस्त आशिल्लो आणि हांव जे आसा ते गुरु महाराजाले इन्स्ट्रक्शनाक प्रचार करचे खातीर हे अशी करता आशिल्लो. आणि केन्ना केन्ना गुरु महाराज म्हगेले स्वप्नां येता आशिल्ले आणि म्हाका सांगता आशिल्ले. कसं म्हळ्यार ते स्वप्न पळोवन हांव भित्त आशिल्लो. अशी प्रभुपाद सांगताची. एक कन्वर्सेशन आसा प्रभुपाद जालें आणि तांगेले डिसायपल जाले.
तांतू हंसदूता एक प्रभुपादाल डिसायपल आसा. ते कन्वर्सेशन प्रभुपाद सांगताची की हे गुरु महाराज मी गेले सपना येऊन सांगताशिल्ले की आता कसं कर तू गेले गृहस्थ लायफासान रिटायर जा आणि कसं कर हे वानप्रस्थ घे अशी गुरु महाराज तांकां सपना येऊन सांगता. पळया कशी गुरु महाराजाले विशेष कृपा जे आसा ते प्रभुपादाले आशिल्ली आणि ते जाली नंतर अशी म्हणटाची की कडेरी 1915 प्रभुपादान कसं केलें वानप्रस्थ स्वीकार केला. त्यांनी घर सोडले आणि ही बिकम अ वानप्रस्थ. आणि अशें करून जे आसा ते प्रभुपाद थोडे वर्स वानप्रस्थ घेतले आणि कडेरी प्रभुपादान 1959 संन्यास घेतला. संन्यास घेतले 1959 आणि हे घेतिल नंतर अशी म्हणटात की प्रभुपाद जे आसा ते बॅक टू गॉडेड मॅगझीन जे आसा जे आसा ते प्रिंट करता आशिल्ले आणि डिस्ट्रीब्यूट वगैरे करता. ते जाले नंतर तांकां आनी एक फ्रेंड मेळटा. तो तांकां सांगता की हे मॅगझीन कशें प्रिंट करता, तूं बूक कित्याक बरयना अशें म्हणून सांगता तांकां इंस्ट्रक्शन. ते केन्ना केन्ना अशें जाता की कोण कोण आमकां कसं कसं केन्ना केन्ना सांगताची भक्त सांगताची नाल्यार वरिश्ठ वैष्णव कोण सांगताची ते अशें जाता की एक कृपा विशेष कृपा उरता ते कृष्णाल हे उरता ते मर्सी उरता. ते केन्ना केन्ना आमी ताका म्हळ्यार अशी सिरियसली बरे घेवका. सो प्रभुपाद देन डिसायड की वाय म्हळ्यार हांव कसल्या कडेन बूक बरोवचें ना आनी बूक बरोवचें जाल्यार श्रीमद भागवतम बरोवका अशी जी आसा प्रभुपाद विचार करता. तागेले हे सांगून म्हळ्यार तागेले सजेशन आयकून प्रभुपाद जे आसा तांणी अशी म्हणटा की हांव आतां जे आसा ते श्रीमद भागवतम जे आसा ते बरोवका म्हणून. पण प्रभुपाद म्हणटा की तांतू आता हांव तो घर सोडिल्लो आसा आमगेले बिझनेस सगळो त्याग केलेलो आसा तर म्हाका बरोवचें आसा पण म्हगेल्या तशी पळयल्यार काही इनकम ना. म्हगेले इनकम ना पण कशी हे जातालें अशी तांणी जे आसा ते विचार करते आसा. ते प्रॅक्टिकली प्रभुपाद हॅड नो मनी. तर तरी पण जे आसा प्रभुपाद जे आसा ते तांगेले मनाचे हे केन्ना सोडना म्हळ्यार ही वॉन्टेड टू डू दॅट. तर प्रभुपाद जे आसा अशी कोण जे आसा कोण स्पॉन्सर मेळटकी म्हणून पळयत आशिल्ले कडेरी तांकां एक पुस्तक प्रिंट करचे खातीर स्पॉन्सर पब्लिकेशन जे आसा तांकां एक भाईजी म्हणून कोणकी आसा तांणी जे आसा तांकां मेळटा आणि तांणी जे आसा ते बूक हे पब्लिकेशन करच्याक तांकां मदत करता. आणि ते मदत वरे जे आसा ते पार्टली तांकां मदत मेळटा बायजीसान. कडेरी फूल मेळच्याक तांणी परत परत प्रयत्न करताची आणि कडेर तांकां दालमिया ट्रस्ट जे आसा तांगेले जन मेळटाची and Dalmia then sponsors his publication आणि पब्लिश केली नंतर जे आसा परत जे आसा तांगेले की म्हळ्यार ते बुक्स जे आसा ते श्रीमद भागवतम ते तांगेले की आशिल्ले पण तांगेले परत जे आसा ते दुड्ड नाशिल्ले. तर तेन्ना कसं करता आशिल्ले तांणी श्रीमद भागवतम विकत आशिल्ले आणि तांतूंतल्यान थोडे कोणी खंयचे दुड्ड आयल्यार तांणी कसं करता आशिल्ले परत परचेस करता आशिल्ले प्रिंट करता आशिल्ले. आणि अशें करून प्रभुपाद जे आसा ते हगूर हगूर कसं करताची हगूर हगूर जे भागवतम आसा ते प्रिंट करता. तर अशी जे आसा ते प्रिंट करून आणि पब्लिश करून जे आसा
जसं कडेरी प्रभुपादाक जसं परत गुरु महाराजाले इंडिकेशन आहे हे आता जे असं ते कसं करा स्टार्ट फॉर अमेरिका अशी हे इन्स्ट्रक्शन तांकां हे जाले नंतर मनान तुल्यान हे जाले नंतर what he does in 1965 Prabhupada decides to go to America. आता अमेरिकान वच टायमार वरे तांकां जे आसा ते तांगेले दुड्ड नाशिल्ले काय फॅसिलिटी नाशिल्ली कोण तिकीट कोण दिताले म्हणून श्रीमती मुरारजी तांगेले जलदूता शिपांतुल्यान वच्चे तांगेले हे जाता तांतू वरे तांकां मस्त कश्ट जाता वच्चे खातीर श्रीमती मुरारजी म्हणटा की तुका कोण आयकताले कसले तूं वता एज वरे इतलें जालें अशें but Prabhupada always has this thing in his mind that my spiritual master has instructed me to go to west and कसं करते English preaching English language ज्यान तुला जे आसा ते प्रीच करता अशी जे आसा ते तांगेले एक हे आशिल्लें तेन्ना अशें आसा की प्रभुपाद जे आसा ते भागवतमाचे पब्लिकेशन घेवन ट्रंकान घालून मस्त ते प्रिंट केलेले बुक्स जे आसा ते एक अशी म्हणटात की 200 बुक्स ते ट्रंकान घालून तांणी ते हांगा वचपाचे अमेरिका वचपाचे 1966 तांणी अमेरिका पावपाचे आणि थंय जे आसा ते सगळे बूक जे आसा तांणी पळयताचे कोण घेताले कोणाक म्हणून तर तांकां कोणे पण घेता सांगिल्ले तांणी ते थंयच्यान थोडे डॉलर तांकां मेळटा तर अशी करून जे आसा प्रभुपाद $200 तांगे लागीं येता तर ते आयले नंतर प्रभुपाद सांगताची आणि लीलामृतान वरे सांगल्या की ही डेअर्स टू टेक एन अपार्टमेंट म्हणजे तांणी अशी धाडस करता की आता जे आसा हांव काय पुणे हांगा चूर करता ताचे खातीर तांणी एक स्टोर फ्रंट भाड्यार घेता तांतूं तांणी $125 स्पेंड करतात आणि एक अपार्टमेंट घेताची रातच्याक तांतूं $75 स्पेंड करतात आता 125 plus 75 is 200 so whatever $200 which Prabhupada has accumulated by selling books is gone in first month itself प्रभुपादाले तांणी बुक्स वितरण कोण तांणी जे दुड्ड कमयलेले ते फर्स्ट मंथ पहिले मंथाची सगळे पैसे दुड्ड जे आसा ते खलास जातात तेन्ना प्रभुपाद विचार करतात नेक्स्ट महिने कसले आता नेक्स्ट महिने कशे हे करतात तर जे आसा ते नेक्स्ट महिने तांगेले कसले हे गॅरंटी नाशिल्ले पण प्रभुपाद कसं करता की थंय स्टोर 26 सेकंड एव्हेन्यू थंय जे आसा थंय तांणी राबताची त्या अपार्टमेंटांतूं आनी तांणी जे आसा ते लेक्चरिंग सुरू करताची कीर्तन सुरू करताची आनी तांतूं जे आसा ते अमेरिकन बॉयज अँड गर्ल्स तांणी जे हिपीज आसा तांणी जे आसा कसो जाताची तांतूं जॉइन जाता आनी हगूर जे आसा ते इंट्रेस्ट घेता आनी तांतूं अशें सांगिल्लें आसा की तांणी ते नुसता येवन अशी हरिनाम करता पण सिरियस जे जाल्ले ते भक्त कोण आसा ते भक्त म्हळ्यार हयग्रीव म्हणून एक हे आशिल्लो म्हळ्यार तो नंतर हयग्रीव म्हणटलो ते तो जो आसलो हू वॉज स्टडींग इंडियन लिटरेचर in library. He was studying in nearby area only where Prabhupada was residing. आणि त्यांना एक पंथा कसं जाता रस्त्यार प्रभुपाद चमकत असताना
हयग्रीव जे आसा तांकां मेळटा आणि तांणी विचारता यू आर फ्रॉम इंडिया तेन्ना प्रभुपाद म्हणटा येस येस आय एम फ्रॉम इंडिया अँड आय वूड लायक टू मीन्स आय एम स्टडींग इंडियन कल्चर अशी हे जे फिलॉसॉफी अशी जी आसा तांणी सांगताची आणि कडेरी प्रभुपाद जे आसा तांकां आपयताची की तुम्ही मिगेलो टू याची आय एम डुईंग डिस्कोर्सेस अँड यू ट्राय टू लिसन टू डिस्कोर्सेस अशी करून जे आसा ते कीत म्हणून आनी एक आशिल्लो जे लेटर ऑन ही बिकेम कीर्तिनानंद महाराज आणि त्या टायमार ही वॉज अराउंड 29 years old आणि हयग्रीव आणि कीर्तिनानंद हांणी जे आसा सुरवातीक प्रभुपादाक हेल्प करता आणि ते जॉइन जातात आणि अशी करून हगूर हगूर जे आसा तांगेले हेल्प घेवन जे आसा ते नेक्स्ट म्हयन्याचे रेंट स्टोर फ्रंटाचे रेंट अशी जे आसा ते प्रभुपाद जे आसा ते भरताची आणि हगूर हगूर प्रभुपाद कसं करता म्हळ्यार ते बुक्स आसा तेजे प्रिंट करून विकून एक 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 एक्सपांड करता विंगड जागेरी तांणी जे आसा कडेरी तांणी जे आसा विंगड जागेरी न्यूयॉर्कांतू कडेरी सॅन फ्रान्सिस्को अशी करून हगूर हगूर जे आसा ते कडेरी प्रभुपाद जे आसा तांकां हे जाता सक्सेस मेळटा तर अशी जे आसा ते भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांगेले एक जीवनाचे एक उदाहरण जे आसा ते आमी पळयले आमी सुरवातीक हे केले की आमी जे एपियरन्स अँड डिसएपियरन्स आमी जे हे सेलिब्रेट करतात हे उदाहरण तांगेले एक जीवनाचे उदाहरण जे आसा ते आमी आमगेले जीवनांत हे करचे प्रयत्न करता तांणी आमगे जे टिचींग दिल्लें आसा ताका फॉलो करचे आमी जे आसा प्रयत्न करता ताचे खातीर आमी हे सगळें आयकूंक विच वील मेक अस मोर सिरियस इन कृष्ण कॉन्सेप्ट हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव कोणाक असं प्रश्न हरे आसलो कृष्ण कोणाके कसले प्रश्न आसवाय कसले कमेंट्स आसवाय हरे कृष्ण कोणाके कसले क्वेश्चन आसले निम्गे येता हरे कृष्ण हरे कृष्ण ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಾಕ್ 11th February Saturday evening 7:30 वैदिक हिरोइन म्हणून या सिरीज सांगतो जानवा देवी माताजी हंगेल ಬಗ್ಗೆ आमका क्लास घेवचे येता सजी हरग्रेज जननी माताजी या प्रोग्रामाक तुम्ही सगळ्यांनी येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता सर तशीच फेब्रुवारी 17 एकादशी प्रयुक्त संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा तुम्ही सगळ्यांनी आमचो पार्टिसिपेट करून तुमगे नाव भारती माताजी विद्या माताजी एके माया माताजी आमकां दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता सर तशीच आमगे रेग्युलर सोमवार बुधवार शुक्रवार गीता सुबोधिनी बेसड आमगे क्लास आसा एवरी 3 days at 8:30 PM हक्काय तुम्ही सगळ्यांनी येवका म्हणून निमून घेता कसले क्वेश्चन ना म्हणून जाल्यार एक क्वेश्चन हरे कृष्ण माताजी माता संगे माताजी हा प्रभुजी भारी लायक झाले सेशन पण म्हाका तुमगेले म्हणजे सेम क्वेश्चन पळा व्हाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल केन्नाय पण सांगून दियाच प्रभुजी ऍक्च्युली हे भौतिक जगत आसा हातू द्वंद्व आसा द्वंद्व सुख दुःख शीत उष्ण हे द्वंद्वाचे जगत आसा हातू कसले परमनंट अशी काही ना आता कोण मनुष्य सुखी आसा तो थोड्या दिवसान दुखी उरता
आणि दुखी असेल मन थोड्या दिवसांत सुखी जाता. कोणाक बरे लाईफ असं हाजी अर्थ अशी ना की आता मुखार वरे तशी उरतली. आता आम्ही पळयले सिरियान तू टर्कीन तू कसं झालंय. एक जस्ट भूकंप जालें अँड विदीन नो टायम आता केन्ना केन्ना अशी लोक म्हणटात की हांव मस्त दुड्ड कमोवन दवरला बाय फॉर माय फ्युचर. सो आय एम हॅपी अँड आय एम शुअर डॅम शुअर के मुखार कसलें हें जाल्यार हांव इतलें दुड्ड कमयलें की I can survive. If any calamities come, I can survive. But आम्ही हे उदाहरण पळयताची अशी आमगेर मुखार अशी देव जे आसा अशी दाखोवन दिता आमकां की आमी अशी भ्रमान केन्ना उरच्या ना की आमी जे आसा ते कंट्रोलर आसाची आमी जे एन्जॉयर आसाची आमी प्रोप्रायटर आसा ताजे खातीर देव जे आसा अशी कसपणी जे आसा ते आमकां दाखोवन दिता मदें मदें. Because he is the only all these three things: supreme enjoyer, controller and proprietor. तर हे जे सुख दुःख जे आसा ते तुमगेल जीवनात तू उरतलेची. कारण म्हळ्यार ताजे कनेक्शन जे आसा ते कर्मा वयर आसा. आमी पयले जन्माक कसं कर्म केलेलं आसा आणि मस्त जन्म मागशी कसं कर्म केलेलं आसा ते कर्माचे जे इफेक्ट आसा ते द्वंद्वा रुपान आमकां मेळटा. आमी कसं बरें केल्यार आमकां बरें मेळटा. आमी कसलें वायट केलें जाल्यार आमकां वायट मेळटा. तर मनुष्य जन्म एक अशी जंक्शन आसा की थंय आमकां हे डिस्टिंग्विश कशें जाता. आमी बरें कसं करता म्हळ्यार आमी बरें करता अशी एक मनुष्य जन्म मात्र तुमकां हें जाता. तर हे दुःख आयल्यार नाल्यार बॅड थिंग्स सपोज इट हॅपन्स टू यू तेन्ना आमी हे समजून घेवका की हे कसं की पुरुष जन्माचे मिगेले हे आसा ताजे खातीर हे जाता आसा. आणि एक विशेष म्हळ्यार कृष्ण भावनेची एक विशेषता म्हळ्यार मनाचेर जे आसा ते हगूर हगूर कंट्रोल येते वता. आमगेले मन जे आसा ते प्रबल जाता आणि मन जे आसा ते आमगेले सहिष्णू जाता. म्हळ्यार आमगेले मन जे आसा ते आमकां सहनशील जाता. ते मन जे आसा ते आमकां कसलें अशी वायट जाल्यार एकदम आमी ताका हे जायना रिएक्ट जायना. आमगे जे आसा ते फिलॉसॉफीक कनेक्ट करचे पळयता हे कसलें जालें. तर whenever good or bad things happen, for good things we should not be very much happy, or for bad things we should not be very much distressed, because both happiness and distress हे देवान कसं सांगितलं असं येई स्पर्शजा भोगा दुःख येन योवते आद्यवंतंतु कौंतेय न तेषु रमते बुध. ह्या भौतिक जगान जे आसा ते सुख आणि दुःख ताचे एक सुरवात आसा आणि एक अंत आसा अशें सांगिल्लें आसा गीतेंत. एक सुरवात आसा म्हळ्यार आमी आतां बरे अंत आसा ते एक सुरवात आसा आणि ताजी अंत म्हळ्यार कांय दिवसांनी जे आसा ते लुप्त जातले. तर ताजी एक सुरवात उरता आणि अंत उरता. आद्य वंतंतु कौंतेय न तेषु रमते बुध. एक बुद्धिमान व्यक्ती जे आसा ते तांतू रममाण जायना. म्हळ्यार तांतू तांगेल मन तांतू हे लायना. ते बुद्धिमान व्यक्ती कसं हांतू लायता की भक्तींतू लायता. तागे जे हे आसा वेळ जे आसा he tries to see how he can become Krishna conscious or he can preach. आता मुरलीधर चरण प्रभू पळय कितले लायक न्हू आमगेले समाजाक हे ज्ञान दिवचे खातीर लोकांक सिरियस भक्त जावचे खातीर मस्त प्रयत्न करतात. So this is what happens when we realize the Shastra, we understand the Shastra. शास्त्र समजल्यानंतर आमकां रियलाइज जाता की आमी जे आसा ते हातूंतल्यान वयर येवता, द्वंद्वांतल्यान वयर येवता. And when you are coming above the dvandva, you will be stabilized. So when you become Krishna conscious,
that time you are always in bliss, even whether it is a good or bad. Every time you will be in bliss. परीक्षित महाराज जसं ताका शाप मेळील नंतर विदिन 7 days ही विल डाय, त्यांनी ताका लॅमेंट केलेलं ना. त्यांनी कसं केलंय, आता मिगेल्या खंयची हे मिगेल्या आता कसं टाइम असं त्या टायमाक हांव कशी युटिलायज करता देवाले भागवत कथा आयकून, आणि हांव कशी परत जे असं मिगेल भावना कृष्ण भावना भावीत कोरून देवाल हाका जे असं मार्गारी वचका, अशी त्यांनी कसं केलंय, तांगेल टाइम जे असं त्यांनी इन्व्हेस्ट केलंय. So devotee always invest his time in Krishna Bhakti. That is what is devotee. So हे हगुर जाता, हगुर you practice it, and slowly Krishna looking at your bhavana, looking at your austerities, looking at your sincerity, हगुर जे असं ते कृष्ण तुमका स्ट्रेंथ दिता, अशी फाईट करचे द्वंद्वान तुला भायर येऊ शकत. ताजे खातीर आमी भक्ती करका, आणि हे जे असं तांतू चड लक्ष घालचे ना, घालका पण म्हळ्यार दुखी जावचे ना, नाल्यार एकदम सुखी जावचे. ते आमगेल गोस्वामी जे आसा तांणी आमकां ह्याची जे आसा ते टिचींग दिताची, आनी तांगेले मार्गावेर आमी चल्ल्यारी we will be able to understand why these bad things, good things happen to all of us. Hare Krishna. Srila Prabhupada. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.